लिडर्स आसा ते डीन्स ऑफिसांत भितर आसात, आमी डिनाच्या ऑफिसाच्या भायर आसात, तांचे सगळे सपोर्टर डॉक्टर्स हांगा तुमकां सगळे कडेन दिसतात. आनी मेन म्हटल्यार एक जो असंतोश आशिल्लो, जो इतके दीस कितें कितें चलता जीएमसीत आनी हे सगळे सोशीत आशिल्ले, ताजो हो उद्रेक अशें म्हाका तरी दिसता. आज डॉक्टर रुद्रेशाच्या निमतान हो सगळो भायर सरला. आनी जरी काल एक तरेची आय डोंट नो, वी कॅनॉट कॉल इट अपॉलॉजी आनी हे कितें तरी अशी इश्यू जाल्या, हांवें ती सुद्दां सारकी पळोवना, पूण डॉक्टरांची मागणी आशिल्ली की हे सगळें सारकें जावचें. अपॉलॉजी ताजें सस्पेन्शन फाटीं घेतलां हे इज गूड, ताका लागून सीएमाचे आमी आभार मानतात. पूण ही जी अपॉलॉजी म्हणून जो प्रकार कितें जाला तो सारको जावना. सगळ्यांक डिमांड आसा की हे बरे भशेन जावचें. दुसरें म्हटल्यार म्हाका दिसता हेजेर जे रूट कॉज आसता की व्हीआयपी कल्चर जो बंद करचो, ही डॉक्टरांची मागणी आसा. की तांकां परत परत मदींच अशें कोण कोण येतात आनी आपूण अमको, आपूण तमको, आपूण अमके रिलेटिव्ह, आपूण बाबाचो मनीस, हे चडशे सगळे हे शब्द आसतात. आनी तो कल्चर काबार करून डॉक्टरांक सारकें काम करपाक मेळपा जाय एज पर रूल. एक्चुअली आतां स्ट्रिक्ट रूल्स आयल्या फॉर मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स वीच शूड बी एनफोर्स्ड बाय ऑथॉरिटीज. ते सगळे जर जाले जाल्यार ते डिमांड करता. आनी राती तांणी एक थंय मिटींग आपयल्ली, पूण ती मिटींग शेवट जाली ना. गार्ड असोसिएशना कडेन ताणें कॉन्टॅक्ट केल्लो हेल्थ मिनिस्टरान आनी एक मिटींग आपयल्ली, पूण ती मिटींग म्हाका दिसता त्या हितून जाली ना. आनीक ती कॅन्सल केली. म्हाका दिसता मिनिस्टरांनीच कॅन्सल केली आसतली, कित्याक अशें हे नेगोशिएशन सारकें जावं जाय. आनी हे जे जीएमसीन वेगळे वेगळे प्रकार चल्ल्यात ते मातशे बंद जावपा जाय. ताका लागून आज डॉक्टर्स सगळे जाण तांचे सेंटिमेंट आसात, दे आर आउटपोरिंग आनी ते हांगा आयल्यात. खरेंच ही एक बरी गजाल. गोंयच्या आरोग्याच्या ज्या मळार अशी गजाल जावप आनी आतांच्या दिसांनी केन्ना हांगा सगळे कडेन सामकें दमन तंत्र अशें वापरतात, त्या वेळार हे सगळे डॉक्टर जेन्ना मुखार आयल्या तेन्ना म्हाका राजकारण सोडून, बाकीचें सोडून सगळ्या लोकांनी तांकां पाठिंबो दिवपा जाय. आमी खंय चुकतात लोक जाल्यारूय आमी ते हें करपा जाय, पूण मेन म्हटल्यार हे राजकारण सोडून ह्या डॉक्टरांच्या बरोबर आयज आमी रावपा जाय. कित्याक दे आर दी फर्स्ट पीपल हू हॅव कम ऑन रोड फॉर दीस एट दीस मोमेंट. आनी आमचे सगळ्यांचो सपोर्ट तांकां आसपा जाय. फाटले 2-3 दिसांनी हो सपोर्ट मेळ्ळो म्हणून एक सस्पेन्शन फाटीं घेतलें, पूण जे तरेन हें जालें, सगळे लोक दुखावले, ते म्हाका दिसता हे जावपा जाय, क्लियर जावपा जाय. आनी सारकी अपॉलॉजी, एक सिन्सियर अपॉलॉजी, त्याच बरोबर हें वातावरण निवळपा जाय आनी बरे भशेन जीएमसी चलपा जाय, ही सगळ्या लोकांची इच्छा आसा. आनी ताका लागून आज म्हाका दिसता इट अ व्हेरी डिसायसिव्ह डे. आनी दिना कडेन जे मागणी करता बाकीचे आनीक डॉक्टर हांगा येवपाचे आसा, प्रायवेट प्रॅक्टिशनर जे हांगसरले जीएमसीचे एक्स स्टुडंट आसा तांणी म्हाका दिसता हाका सगळ्याक तेंको दिवचो आनी हें काम मुखार व्हरचें. आनी गोंयच्या आरोग्य खात्यान हें जे कितें कितें चल्लां, आनी दुसरें म्हटल्यार हांगा इतक्यो इल्लिगल अपॉइंटमेंट जाल्ले आसा, इल्लिगल प्रमोशन जाल्लें आसा, भलतोच मनीस वयले हेचेर आसा, भलतोच कोण तरी कन्सल्टंट म्हणटा, भलतोच कोण मेळटा कमिटीचेर आसा, विजिटींग कमिटी नांवाक सुद्दां ना. सो ऑल दीज हॅव टू बी नाव टेकन इन टू अकाउंट. आनी आरोग्य खात्याचेर न्हू, विश्वजीत राणेचे बाकीचे मिनिस्ट्रीचेरूय आज सगळो फोकस आतां परत आयला, पूण आरोग्य खात्यान हो जो अनागोंदी कारभार चल्ला आनी एक वेगळेच मॉडल लोकांक दाखयता, ते म्हाका दिसता आज क्लियर जावपा जाय. आनी ताका लागून ही एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा. म्हाका दिसता सगळ्यांनी हाका तेंको दिवन हे योग्य वेळार आयज हो जो हे चालू आसा ताका एखादो कितें जर कोणाक मातसो त्रास जालो आरोग्याच्या दृश्टीन, चेकअपाच्या दृश्टीन, तो मातसो सोंसचो. पूण एक म्हाका दिसता बरी गजाल इतल्यान कितें तरी जातली आनी आमी डॉक्टरांक आमचो पुराय तेंको आसा. म्हाका दिसता सगळ्या तेंचे जे रेजिडेंट डॉक्टर्स आसा, गार्ड संघटनेचे जे आसात, बाकीचे स्टुडंट्स आसात, मेडिकल स्टुडंट्स जे आसात ते, बिकॉज इट्स अ बीग कम्युनिटी तशी आनी गूड असो हे आसा तांकां आनी खूब बरो असो रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा. असो पॅरामेडिकल बाकीचे हांणी सगळ्यांनी हितून येवचें आनी एक एकचाराचें हें दाखोवन आपल्यो ज्यो मागण्यो आसात तांकां जे कितें डिफिकल्टीज फेस आसा त्यो सॉल्व करून घेवच्यो अशें म्हाका तरी दिसता ह्या निमतान. पूण ओपीडी काय बंद ना, सगळें ओपीडी चालू आसा. ते दॅट केअर दे आर टेकिंग, ते ओपीडी बी सगळें चालू दवरल्यात. आनी सिच्युएशन एखाद वेळ हें जायत जाल्यार आय डोंट नो, पूण म्हाका दिसता डॉक्टर आतांच थोडे भायर सरल्यात. वी कॅन सी वॉट दे आर सेईंग. तुम्ही पळयतात GNH. रास्ता पोच मरे, टायर झाल्या मरे, मुझे भाशे हड्डे जाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वाह. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.